नमस्कार. हांव विठ्ठलराव दीनानाथ आणि सावित्रीबाई विठ्ठलराव वागे हायस्कूल मंगेशी हांगा इयत्ता 10वीत शिकता. आज हांव तुमकां मोहनदास गांधी म्हणजेच महात्मा गांधीच्या जिविताची एक काणी सांगतलो. मोहनदास गांधी दक्षिण आफ्रिकेत गेल्ले. ते फकत दुडू जोडपाचे ध्येय दोळ्या मुखार दवरून. पूण थंय तांकां वेगळोच अनुभव आयलो. थंय तांच्यांनी पळयलें हे जग सामकेच वेगळे. थंय ते गोरे युरोपियन लोक आमच्या भारतीय लोकांक तरेतरेन त्रास करतात. ते मागीर मानाय आसूं वा नोकर, बॅरिस्टर आसूं वा व्यापारी, सगळ्या भारतीयांकूच ते कुली म्हणटा. आणि खऱ्या कुलींक जे हमालीचे काम करता तांकां जनावरां पाश्ट लेखता. एक दीस एका सप्तका उपरांत गांधीजी प्रेटोरियाक वचूंक भायर सरले. टर्बनच्यान प्रेटोरिया 5 दिसांच्या वाटेर आशिल्ले. पहिल्या वर्गाची तिकेट काढून ते गाडयेन बशिल्ले. रातची 9 गाडी मॅरिजबर्ग स्टेशनार पावली. परत सुट्टाना दिसते एक गोरो यात्रीक त्या डब्यान भितर सरलो. आणि भितर पळयत जाल्यार एका काळ्या काथीचो मनीस, कुली. आणि तो मनीस म्हणजेच आमचो महात्मा गांधी. ताका कुली बरोबर बसप म्हणजे आपलो अपमानूच कसो दिसलो. म्हणून ताणे भायर वचून 2 रेल्वे अधिकाऱ्यांना आपोवन हाडले. तातूंतल्या एका रेल्वे अधिकाऱ्यान गांधीजीक म्हळे, तू हांगचो उठ आणि 3ऱ्या वर्गाच्या डब्यार वचून बस. हांव 3ऱ्या वर्गाच्या डब्यार वचून कित्याक बसतलो? म्हज्या कडेन पहिल्या वर्गाची तिकेट आसा. गांधीजीन साफ उत्तर दिले. आसूं तुका हांगच्यान उठच्याच पडटले. अधिकाऱ्यान तापूनच सांगले, ना, हांव हांगच्यान उठचो ना. तू जर का हांगच्यान उठू ना जाल्यार शिपायाक हाडून तुका उठयतले. ताणी उठो, पूण हांव स्वता जावन हांगच्यान उठचो ना. गांधीजीन निर्धारान सांगले. ही गांधीची जाप आयकून ते अधिकारी गेले. मात रोखडे शिपायाक आयले. ते शिपायकांनी गांधीजी गाडयेंच्यान भायर देंवयले. तांचे सामान तांचेरूच मोखून मारले. इतल्यान गाडी सुटली. आता कितें करपाचे? गांधीजीक कांयच सुचना जाले. तांच्याकडे फक्त एक हँडबॅग तितलेच आशिल्ले. ते घेऊन ते वेटिंग रूमात वचून बसले. तांचे सामान रेल्वेच्या लोकांनी खंय उडयले हे विचारपाचो धीर लेगीत तांकां जालो ना. पयलींच थंय शियांचे दीस. मॅरिजबर्गाक कुडकुड्याची शी पडलेली. आणि वयल्यान तांचो ओव्हरकोट त्या सामाना बरोबर गेल्लो. एक रात स्टेशनार तांच्यांनी कुडकुडत काडली. पूण ह्या घडणुकेन तांकां बळगे दिले. हांव हांगा रावन म्हज्या अधिकारां खातीर झुजतलो आणि ते झुजता आसतना जे सोसूंक पडटले ते हांव सोंसतलो. गांधीजीन मनांतल्या मनान निश्चय केलो. आता ते पयली वरी भिजूड आणि भिडेस्त उरले नात. आता तांच्या भितर एका विद्रोही गांधीन जन्म घेतिल्लो. एक रात स्टेशनार कुडकुडत काडटूकर ते मॅरिजबर्गच्यान ते चार्ल्सटाउन पर्यंत आगगाडीन गेले. तांचो फुडलो प्रवास जो आसा तो घोड्या गाडयेन जावपाचो आशिल्लो. गांधीजी टांग्याक बसूंकच वताले. इतल्यान त्या गार्डान तांकां हेर इंग्लीश लोकां बरोबर बसपाक मनाय केली आणि कोचवानाच्या बगलेक वचून बसपाची सुवात केली. गांधीजीन हो अपमान गिळो आणि कोचवानाच्या शेजारी वचून बसले. तांकां प्रेटोरिया बेगीतल्या बेगीन पावपाक जाय आशिल्ले. गार्ड भितर बसलो आणि टांगो सुरू जालो. पूण मदींच त्या गार्डाक सिगार ओडपाची रूच आयली. म्हणून तो गांधी म्हऱ्यान गेलो आणि सकयल पायाकडे बोट दाखोवन ताका म्हळे, तू हांगा बस, म्हाका होथंय बसपाक जाय. गांधीजीची तिडक मस्तकार चडली. तांणी ताका साफ ना म्हणले. हेका काळ्या काथीच्या मनशान आपल्याक ना म्हळे हे आयकून तो खुमलो. तिडकीन तांबडो गुंज जालो आणि फाटी फुडें न पळयता आसतना गांधीजी ठा ठा मारपा लागलो. उपरांत सकयल ओडपा लागलो. पूण गांधीजीन लागींच असलेल्या बारवाक घट धरले. मारान हात सुटपा पावला, पूण गांधीजीन आपली मोट सोडूना. गार्ड मारता मारता तांकां गाळयो घालतालो. हे पळोवन त्या गोऱ्या पॅसेंजराक खूप वायट दिसले. तांच्यांनी त्या गार्डाक म्हळे, तू ताका कित्याक मारता रे? तोय आमच्या भशेन एक प्रवासी, बसू दी ताका. सगळ्या प्रवाशांनी गांधीची बाजू घेतिल्ली पळोवन त्या गार्डान गांधीचो नाद सोडलो आणि मुकाट्यांनी सायडीक वचून बसलो. भारतीयांचो असो छळ जाता ते पळोवन गांधीजी खूपच वायट दिसले. तांच्यांनी मनातल्या मनान थारायले, दक्षिण आफ्रिकेत रावपी सगळ्या भारतीयांचो एकवट
हाचोच परिणाम म्हणून दक्षिण आफ्रिकेत नॅशनल काँग्रेस पार्टी हाचो जल्म जालो. गांधीजी प्रेटोरियात आसासर सगळ्या भारतीय कामगारांक वेपाऱ्यांक मेळटाले, तांची बसका घेताले, गरीब दुब्यांची बाजू घेऊन झगडटाले, सगळ्यांच्यो अडचणी ना करपाचो यत्न करताले. ते सगळ्यांक घरचेच कशे दिसू लागले आणि म्हणून ते मोहनदास गांधीच्यान गांधी भाई अशें म्हणूंक लागले. देव बरें.